सो गाइज म्हाका बाई जाणटी मेळ्या ती म्हणटा आपणाक खूब भूक लागल्या म्हणटा ती बाबडी म्हातारी पळय पोट भरून जेयता चुरचुरे दात ना तिका ती गिळटा बाबडी चुरचुरे हा खरेंच चुरचुरे. सो गाइज अबे आमी येयल्लेले आहा म्हापशा लेंबोर भावानी आमची थंय पाक केले आमी वाण्यो घेवपाक येयले आमी ना रे कितें घेवपाक येयले रे आमी कसल्यो मरा. सो गाइज म्हाका बाई जाणटी मेळ्या ती म्हणटा आपणाक खूब भूक लागल्या म्हणटा. सो फायनली हांवें डिसायड केलें की तिका घेवन हॉटेलार कितें तरी दिवया खावपाक बसोनी तिका पोट भरून जेवपाक. सो गायज फायनली पळय आमी वाटेरसून वयताले हांव आनी वो आनी ही जाणटी बाबडी आमकां मेळ्ळी. शी वॉज लायक आपणाक खूब भूक लागल्या बाबू आपणाक खूब भूक लागल्या कन्नडान उलयताली कांय सांगूंक येनासलें तिका. सो फायनली आय डिसायडेड ताका घेवन हांगासर येवपाचें म्हणून जेवणाक. ती बरी बाबडी म्हातारी पळय पोट भरून जेयता चुरचुरे आपणाक म्हणटाली चिकन बीन कांय नाका वॅज थालीच जाय आपणाक काय बरी जेयता बरी. सो हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्ती फॉर गोवन. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल ऑफ इट एंड फायन. आयचो सिनारियो तुमी पळयला आसतलो आनी 70 दिसान एक फॅमिली तांकां खूब गरज आसा तांच्या घरान मातशे खूब प्रॉब्लमां आसा म्हणून आमी हांवें चिंतलेलें आयज वयतलो म्हणून आयज खूब पावस पडटा सारको. सो कूड नॉट एबल टू गो एंड हेल्प देम. सो मीन वायल हांव म्हापसा येयल्लो रेनकोट घेवपाक म्हाजो पिसलेलो म्हणून म्हाका ही म्हातारी गावली आनी फायनली हांवें डिसायड केलो ताका हांगासर तिका हेल्प करचें म्हणून. सो मेक शुअर गायज केन्नाय तुमकां अशें कोण मेळटा न्हू जाल्यार तांकां अशेंच हेल्प करा आनी फुडें सरा. हांवें ऑर्डर केला म्हाका मसाला डोसा आनी हेकाय केला पळय मसाला डोसा. तिका बाबडेक दात नासतना बाबडी ती ट्राय करता खावपाक चुरचुरे बाबड्याचे दात ना तिका ती गिळटा बाबडी चुरचुरे हा खरेंच चुरचुरे. आप किधर रहती हो? हुबली और इधर गोवा में किधर रहती हो? आपका भाषा समझ में नहीं आ रहा है मेरे को पर आप किधर रहती हो इधर? हाँ आपका पेट भर गया ना? क्या बोल रही है? ओके आप तुमको देखा मैं पुलिस है मासो थोंड राव तू मासो थोंड राव तू. आपका खाना हो गया ना? गाइस तुम्ही आयज पळयला आसतले दिस इज हाव लायफ इज व्हेरी डिफिकल्ट. आमी ते जाणटेक आमी वयताले म्हापसा म्हाका रेनकोट घालो हांव म्हापसा वयतालो म्हाका ती जाणटी मेळ्ळी आपणाक म्हणटाली कितें तरी दी हांवें पयशे दिवंक ना तिचे कडेन हातीन. तिका खावपाक कितें पोटाक दिलें हॉटेलान आनी हाँ हाँ बोलो हाँ भिक्स बोर्ड केली म्हणजे कळोंक ना मेरे को. गायज एक प्रॉब्लम कितें जाणा म्हाका तेजी भाशाच कळना आनी तेजी लँग्वेजीचे हांगा पूण आमी येयल्लेले आसा पळय बोडगिनी आतां तूं पांयां पडटा मरे पड मार तर चलया देवाक मेळोंक गेला आमी बोडगिनी पावल्या पळय बोडगिनी फूल. सो गायज आमी फायनली येयल्लेले आसा हांगासर बोडगिनी देवाक बोडगिनी पांयां पडपाक येयल्लेले आसा आनी हो पळय बकासूर पळय कशी केळी खाता पळय तो. म्हाका म्हापशा वाण्यो जाय आसल्यो कित्याक ते नायकी बिकी चलना हालींच्या दिसान पावसाच्या दिसांनी चलना कित्याक तेका वयर कुशन कसो आसता तेतून पाणी भरोन रावता आनी मागीर ते त्रास करता थंडी बीन जाता म्हाका म्हणून हांवें चिंतलें म्हापसा गेल्लेले बरें पावसाच्यो साद्यो वाण्यो घेतलेल्यो बऱ्यो ना रे त्यो तरी कितें तरी काम येतलें. आनी आतां आमी येयल्या बोडगिनी देवाक पांयां पडपाक. सो हांगांतल्यान पांयां पडटात आनी चल्ले मागीर आमी घरा. म्हाका एक सांग आयक रे हां मातसो रावता. यो आता म्हाका एक सांग हात मारा म्हाका एक सांग ही आदिडास काय नायकी वाण्यो हांवें कितले रुपयांक घेतल्या रे म्हापशा सांग रे? 300 रुपया मरे सांगता तरी. तुका मुगो जी हेल्प केल्या खबर आसा लोकांनी त्याच्या बद्दल तू कितें म्हणूंक सोदता? शुअर मुगो अशेंच लोकांनी तुका हेल्प करूंक जाय मुगो हां हय की ना? मागीर मेन म्हणटा पळय तें हल्लिशान मुगो तुका भायरसून कितें तरी धाडला भायरसून म्हणजे ते भायर आहा न्हू हांगा येवन दिवं शकना म्हणून तेणी अमेझॉना वयल्यान ऑर्डर मारला सामान तुका
आता आमगेर येयला एक सामान येवंक ना सो तुका ते फाल्यां दिता हांव आं उपकारता मगो मागीर घरा कडेन घेवन वचा ओके सपना सपना आमी काल रातचे तुमगेर घरा वचोन एक ब्लॉग केल्लो सारक्या ती लायफ कितली डिफिकल्टी आमी लोकांक दाखयलेली तुजी लोक समजता कितें ती पिशी खंय दोगांय भोंवतात ती पिशी सारकें पूण हेज्या फाटल्यान कितलो स्ट्रगल आहा तो म्हाका आनी तुकाच खबर आहा सारकें मगो आं अभय येयलो पळय 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 पळयलें आमकांच खबर आहा सारकें सो गायज कालचो ब्लॉग आमचो तुमकां आवडलो आसतलो आनी मेन म्हणटा ते आमी सपनाची स्ट्रगलींग लायफ तेतून दाखयलेली आसा अशें न्हू की 95% तेका लोक हेट करता 5% खंयचे लोक कोणी गावलो जाल्यार मदत केली जाल्यार केली लोकांचे आपणाची मेंटलिटी आसता चिंतप एवरीबडीज कितें म्हणटा सगळ्यांचेच चिंतप सेम आसना सगळ्यांचे चिंतप डिफरंट आसता म्हाजें कशें हांव हेल्प करपाक 4 चौगां मदीं फुडें सरता म्हाज्या भशेन हर एक लोक फुडें सरचो ना सारकें मगो आं आनी तूं बिमल खावपाचें हाली पळय आयज ते बिमल काय ना तेज्या तोंडान पळय आनी आयज ते बरें नितळ बीन आसा पळय बिमल तेणी सोडले बॉल्सान काय ना तेजे बिमल आतां तेणी सांगला बिमल खावचें ना म्हणून पळोवया कशें कितें पळय तें तुका खंय कोणी सांगला म्हाका तूं बिमल तर खायना जाल्यार तुका खंय भायरसून एक गिफ्ट हाडटा खंय तेजें नांव घेयना हांव तेणी सांगलां आपणाचें नांव घेवं नाका म्हणून तूं बिमल खावपाचें बंद जायत जाल्यारूच फूल पावर जाय वाटाणो येयलो पळय वाटाण्यांक कामूच ना आनी आयक रे जेन्ना आमी आयज म्हापशा गेल्ले खबर आसा व्हडलो पावस पडटा सारकें हांवें मागीर ती 2 चेडवां येयली आनी तुका सेल्फी काडूंक लागली पळय तुज्या वांगडा तेंकां तूं कितें म्हणूंक सोदता इंस्टाग्रामार टॅग कर म्हणून सांग इंस्टाग्रामार टॅग कर इंस्टाग्रामार आनी युट्यूबार कॉमेंट मार आनी कितें आहा पळय तुमी आतां आमचे ब्लॉग पळयतात आसतली आनी जे कोणी आमच्या वांगडा सेल्फी मारला तेंकां सांगता इंस्टाग्रामाचेर आमकां टॅग करात सारकें मरे वाटाण्या तेंकां सांग इंस्टाग्रामाचेर टॅग कर म्हणून टॅग कर कोणी खंय सेल्फी मारलेलो पळय आमचे 4-5 चेडवां आसली थंय तेतूंतले एक चेडूं खंय आत्मारामाक आवडला खंय तेका खंय तो दिदी म्हणूंक सोदता खंय दिदीच मरे सो आमकां बाबा टॅग करात सेल्फी आमच्या वांगडा मारतात न्हू टॅग करा आमकां पयलींच सांगता कायज आमी खंय येयल्यान हॉटेलार कितें करपाक डिनर करपाक येयल्यान खंय आमी सो गायज आमी येयले डिनर करपाक आतां आयज आमी एक्चुली कितें जालें जाणा डिनर करपाचें मूड नासलो वयताले आनी बरो व्हडलो पावस पडलो भिरजोन जिवाक त्रास करून वयच्या परस म्हटल्यार हॉटेलार मातशें बसया कितें खावया आनी मागीर घरा कडेन या लायफाचो रिस्क कित्याक घेवया बेश्टो सारकें मुआ मागीर हे पळय फूल फाव हे पळय किंगफीश येयले पळय खावया मगो किंगफीश हे पळय हेटान काबार गेले सगळे आतां ते रावला पळय प्रॉन्स फ्राय खावपाक फूल पावर सारके म्हाजे म्हणटा पळय ते प्रॉन्स म्हणटा ते सारके फेवरेट प्रॉन्स आनी किंगफीश एक टायमार तेंय आसनासले देवाची कृपा सगळी सो गायज आमी फायनली पेस्ट्री खावपाक येयला डिनर करून न्हू फूल पावर सारकी पळय कसली पायनॅपल कितें सांगनाका म्हाका जाल्यार मँगो कशी दिसता पायनॅपल गायज आमी आतां पायनॅपल पेस्ट्री खाता आनी मागीर चल्ली घरा आमी फायनली हांव घरा कडेन पावलो फूल पावर सारकी आमी जेवपाक गेल्लेली भायर आनी जेवन बीन घरा येयलो जाल्यार पयलें की भितन जेवण आसलें ऑलरेडी केल्लेलें तेच्या पयलीं हेणी सांगूकूच ना जाल्यार हांव भायर रावचोच नासलो बेश्टें अन्न बिबाड आनी आत्माराम बीन रावता पळय त्या वाटेन सो तेकाय घेवन वयतले म्हणजे आतां जाल्यार लेट चड लेट जालें आतां आनी गायज तुमी आयज म्हाजो व्हिडियो पयला आसतलो म्हाका एक जाणटी मेळ्ळी आनी म्हाका म्हणलेली भूक लागला आपणाक हांवें तिका हेलो जेवण दिलें खावपाक सगळें खावन बीन जालें मागीर जेवण बीन जालें आनी आपणाक ती म्हाका कितें सांगी आपणाचे लँग्वेजीन ती म्हाका कन्नड कितें ती काय कळत ना जाली तेजी सायडीक कोणाक विचारलें कन्नड कोणाक कळत ना कन्नड कितें सांगी कितें तरी उब करून सांगी कितें मागीर हुबळीची म्हणटाली ती हुबळी करी आतां ती हांगा येयल्या कित्याक म्हाका बाबा काय खबर ना
पण हांवें मागीर तिका काडले आनी एक 500 रुपया दिले हातीन आनी म्हटलें पळय तूं घरा वयता खंय वयता ती बरे भशेन वच म्हटलें आनी हांव भायर सरलो थंयसरल्यान. सो गायज हांव तुमकां म्हणिना की वाटेर कोण असो गावलो का तांकां सगळ्यांकूच राव आनी हॉटेलान व्हर आनी खावय म्हणून. थोडे चापलुसी लोक आसता, तुमकां खबर आहा आयज काल लोक अशें करपाक म्हापसा भरलेले आसता आनी भुरग्यांक बीन ते फुडें काडटात, ल्हान ल्हान भुरग्यांक वच आनी भीक माग आनी ते पयशे मागीर खातात, ते तुमकां खबर आसतलें. सो बी अलर्ट न्हू आग. आनी फाटल्यान एक म्हाज्या व्हिडिओन फाटल्यान एडिट जावन रावता, काय उलयना एडिट जावन रावता, एडिट केल्लेल्या भशेन एडिट ना ना. सो सांग कितें आमकां एक गावलो तो फाटी बेळगांव वयता आसतना. कोण गावलो तुका? तो पयशे दी म्हणूंक लागलो तो बी. मागीर गुगल पे करता मागीर गुगल पे करता म्हणूंक लागलो. वाटेर कोण अनवळखी मनीस आपणाचो गुगल पे चलना म्हणून लागलो, आपणाक पयशांची गरज आहे गुगल पे करून लागलो. गुगल पे चलना जाल्यार गुगल पे जातलो कसो? कॉमन सेन्स न्हू बॉय. मागीर ताका म्हटलें हांवें बेश्टेच म्हटलें हांव पुलीस म्हटलें. हे नाही चाहिए पूजा ऐसे मजाक कर रहा था म्हणून लागलो. मागीर अशे लोक आसता. सो कितें आहा सगळ्यात म्हातारे म्हापसा मेळ्ळो जाल्यार तुमी तांकां घेवन पयशे आनी खावपाक व्हरो नाका. म्हापसा खूब भरल्या भिकारी जे तकली चलयतात आपणाचे आनी आपणाच्या भुरग्यांक भीक भीक मागोंक लायतात. सो बी अलर्ट एट दॅट मुवमेंट. आनी तुमी आमची कालची व्हिडिओ पळयली आसतली, सपनागेर गेल्लो हांव. सपनाची चाची आनी चाचा आनी आत्माराम सेपरेट रावता आनी सपना आपणाच्या आवय वांगडा रावता. जी ती म्हातारी आमी व्हिडिओन पळयल्या खबर आहा ती सपनाच्या चाचीची आवय, सपनाची सक्की आवय न्हू, ती ताज्या वांगडा रावता. ती बाबडी एकली न्हू, कोणाचो तरी आदार जाय, सपनाचो तरी आदार मेळटा तिका. इतल्या रानान ते सकयल वयपाक, भितर लायट बीट कांय ना, कितें कोण पडलो मेलो बाबा कोणाची कांय जागूच ना. आनी वयता आसतना एंट्रन्साकूच थंय बांय आहा व्हडली, मातशें निसारले बांयन पडलेले पडली पाड. सामकें डेंजर, सामकें डेंजर. सो गायज तुमी आनी मेन म्हणटा ते आमी जेन्ना हांव आनी आत्माराम म्हापसा गेल्ले, सो आमकां कॉलेजीची 4-5 चेडवां मेळ्ळीं झेवियर कॉलेजीची. तेंच्यांनी आमच्या वांगडा असो सेल्फी काडलो आनी मागीर तितूंतले एक चेडवान म्हाजे कडेन नंबर मागलो, म्हाजो मोबायल नंबर. कॉलेजीचे ते 12वेचे चेडूं, 11वी-12वीचे आसतले. आनी हांवें ताका नंबर दिवंक ना म्हाजो. हांवें म्हटलें कितें म्हणटा ते तुजो नंबर दी म्हाका अशें म्हटलें. कोणाक अशें नाय म्हणूं शकना, हांव तुका नंबर दिना अशें म्हणूं शकना न्हू. लोकांक आयच्या लोकांक अशें दिसता की हेंका बरो एटिट्यूड जाला, वो कितें युट्यूबार व्हिडिओ घालता अशें तशें, मागीर ते एटिट्यूड जाला तुका. सो हांवें ताका कितें म्हटलें तूं तुजो नंबर दी. सो तुमी ही 4-5 चेडवां जी आमच्या वांगडा आयज सेल्फी काडला खबर आहा, तितूंतले तर तुमी व्हिडिओ पळयता जाल्यार आय एम रियली सॉरी. हांव तुमकां वॉट्सॅपार मॅसेज करूं शकना कित्याक आयज काल कोणाचेर भरोसा ना. हांव तुमकां कांयच म्हणिना. म्हाज्या भाशेन जे युट्यूबार व्हिडिओ काडटात, इंस्टाग्रामाचेर व्हिडिओ काडटात, यू शूड नेवर ट्रस्ट सच पीपल. हांव म्हाजेच सांगिना, सगळ्यांचेच सांगता तुका चेड्यांचे की आयज काल खंयच्या भुरग्यांचेर भरोसा करूंक जायना आनी तांकां डायरेक्ट काडून नंबर दिवंक जायना घे म्हणून. अशें तुमकां वायट दिसतलें म्हणून हांवें कितें केलें, तुमचो नंबर घेतलो, तुका मॅसेज करता म्हणून. तुका अशें म्हटलेलें तुमकां नंबर हांव दिवं शकना. एक एटिट्यूड कसो जाता, तो एटिट्यूड म्हाजे कडेन तसो ना, हांव म्हाजो स्वभाव तसो न्हू. सो कितें आहा प्लीज अंडरस्टँड. म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करा, हांव तुमकां डेफिनेटली रिप्लाय करता. कोणूय म्हाका मॅसेज करतलो हांव रिप्लाय करतलो, 1000% रिप्लाय करता. पूण पर्सनल नंबर म्हाका बरें दिसना कित्याक आयज काल खंयच्या चेड्यांचेर भरोसा करपाचें न्हू. आयचे चेडे हांव तुमकां कांय गॅरंटी दिना. आनी तुमी कॉलेजीची भुरगीं खबर आहा की बाबा फ्रेंडशीप करपाक बरें दिसता, पूण तुमची इंटेंशन बरें आहा पूण दुसऱ्या चेड्याचें इंटेंशन कशें आहा तें तुमकां खबर आसना. हर एक जो रील काडटा, हर एक जो यूट्यूब व्हिडिओ करता, तो कितें सदींच संत तुकाराम आसना, बरो मनीस आसना. तोंडार एक दाखयतात लोक, फाटल्यान एक आसता. सो बी अलर्ट, बी केअरफूल, हें तुमकां सांगूंक सोदता. आनी आयज काल आमी गेल्ली सपनागेर, तेजी डिफिकल्ट लायफ कशी आसली तूं सांग. वा खूप मुश्कील हवे.
हांव जाल्यार हांव शकना हवी तशें कित्याक चुलीर रांदचें पडटा थंयसर पावस येता परत चूल पारावता म्हणजे पालावता आणि चुलीन उदीक वयता ज्वारी खाता थंय रांदता आसतना हवी भायर पण तू जहारीक मारून तू जहारी खाऊ शकता न्हू नो तू खूप खाऊ शकता difficult जहारींची कडी करून खाऊंक मेळा ना वॉशरूम ना थंय परत नळ ना उदीक हाडपाक खूब पयस चलत वयचें पडटा खूब डिफिकल्ट आहा हय जाल्या बरें आतां आनी गायज तुम्ही पयला लायफ कशी डिफिकल्ट पळय ती सपनाची हेज्या बद्दल हांव तुमकां फाल्यां सांगता फाल्यांच्या व्हिडियोन कित्याक हांव काल कितें जालें जाणाय रातभर लायट नासली आनी म्हाका रातभर झेमूच ना आनी हांव सकाळीं उठलो सकाळीं म्हाका काम येयलें सो हांव 24 वरां जालीं आतां न्हिदोंक ना आजुनूय पण म्हाजे दोळे आहा पळय ते अप्पर डिप्पर अशें जाता सो म्हाका उलोवपाकूय जायना म्हणून हांव तुमकां फाल्यां दिता एक बरी मॅसेज सो गायज दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन टील दॅन गुड नायट मोग आसूं बाबा सदींच सपोर्ट करा म्हाका मातशें सबस्क्रायब करात मरे इतले व्हिडियो लोक पळयतात सबस्क्रायब करपाक सगळ्यांचो हात दुखता आमकां सबस्क्रायब करीत जाल्यार तेंचे कितें लॉस बीन जातलो जावं शकता काय पळयात कशें कितें ते लायक करा सबस्क्रायबूय करात